नमस्कार, सगळ्यांचे स्वागत असा आणि हांव गौरेश गांवकर. आयची ही खास कार्यावळ तुमच्या मुखार घेवन येयल्लो आसा ती म्हणजे तुम्ही जाणा आसतले फाटल्या आठवड्याक गोंयभर एक अशी घटना घडली जी घटना आख्खे गोंयभर हेचो आवाज जालो आणि अजून ते डिस्कशन चलता. म्हणजेच रामा काणकोणकराचेर जो हल्लो जालो त्या हल्ल्याचे प्रकरण. सो तेजे उपरांत खुबशे आमी घडामोडी पळयल्यो, गोंयभर जाल्यात त्यो घडामोडी पळयल्यो, खुबशे लोकांचे रिएक्शन ऐकले, खुबशे लोकांचे विचार ऐकले. सो हेतून भितर खंय तरी मागीर आतां रिसेंटली फाटले 2 दीस जाले. ह्या 2 दिसान आम आदमी पार्टी आनीक भाजपा हेंचे मदीं खंय तरी वाद तयार जाला. हो वाद कित्याक लागून जाला की शुक्राराक जो प्रोटेस्ट काडलेलो, सगळे जे ओपोजिशन आसात, जे सगळे एक्टिविस्ट आसात, तशेंच खुबशे गोंयचे विविध भागाच्यान लोक येयल्ले आणि तेणी पणजे आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट काडलेलो. जाल्यार हो जो जेन्ना प्रोटेस्ट जालो तो प्रोटेस्ट जावन खंय तरी जे सगळे जे प्रोटेस्टर आशिल्ले ते प्रोटेस्टर बीजेपी ऑफिसा कडेन पावले आणि बीजेपी ऑफिसा कडेन पावन बीजेपीच्या ऑफिसान गेले अशें बीजेपीचे म्हणणे आसा. आणि त्याच बरोबर जे आम आदमी पार्टीचे कितें म्हणणे आसा ते आमी सगळें आयकून घेवपाक लागून आयज ही खासा कार्यावळ घेतलेली आसा. आणि म्हाजे बरोबर आसात बीजेपीचे मिडिया स्टेट मिडिया कन्व्हेनर बाब सिद्धेश नायक. योकार बाब तुका. आणि तशेंच आम आदमी पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी बाब श्रीकृष्णा परब. योकार बाब तुका. सो सगळ्यात पयलीं हांव सिद्धेशा कडेन वयता. रामा काणकोणकराचे एक कडेन हे प्रकरण पळयलें जाल्यार तुमी आतां दुसरो तो इशू हाडलो तो म्हणजे तुमचे बिल्डिंगेन तुमच्या ऑफिसान हे कार्यकर्ते जे त्या दिसा प्रोटेस्टर जमलेले ते प्रोटेस्टर थंय पावले. हो इशू तुमी उपस्थित केलो. सो हेचेर आतां कालची प्रेस कॉन्फरन्स पळयली जाल्यार त्या प्रेस कॉन्फरन्सींग हो इशू चड दिसतालो रेदर देन तो इशू. त्या इशून खंय तरी आमकां फाटीं दवरपाक सोदतात अशे विरोधकांचो आरोप आसा. ना, नक्कीच ना. कारण कशें आसा, जी एक्शन स्विफ्ट एक्शन जी जावपाक जाय आशिल्ली सरकारा कडल्यान ती सरकारा कडल्यान जाल्ली आसा. बरें, आतां हो इश्यू जो आयलो तो कित्याक आयलो आमी चिंतचें पडटलें. सिरीज ऑफ इव्हेंट्स जर तुमी पळयले जाल्यार प्रोटेस्ट केन्ना जालो, मुख्यमंत्र्यांनी मान्य मुख्यमंत्री जे आमचे आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत तांणी प्रोटेस्टर्स जे आसात आणि इवन एलओपी तुमचे अन्य पक्षांचे जे लिडर्स आसात तांकां टायम दिलो, तांचें आयकून घेतलें आणि तांचे जे जे प्रश्न आसात ह्या हल्ल्या बद्दल ते सगळे तांणी थंय हे केल्ले आसात, सॉल्व केल्ले आसा. आणि तितल्याच बेगीन ती इतली बरी एक्शन स्विफ्ट एक्शन सरकारान घेतिल्ली आसा. ह्या सगळ्यांक अरेस्ट करून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आणि मुख्यमंत्र्यांनी सांगिल्लें आसा की जे जे अशे प्रकारचे हल्ले जातात हेजे पयलीं जाल्ले आसात ते खंय तरी कमी करपाचे आणि हे गुंडागिरी जी आसा ती गोंयांत बंद करपाची जी आसा ते सरकाराचे पयलें हें आसा म्हणून. आणि हें सगळें करता आसतना म्हाका अशें दिसता की सरकार बरें हेजेर काम करता. आणि तुमी जशें म्हणटा की हो इशू कित्याक आयलो आणि हो डॉमिनेट कित्याक जालो त्या प्रेस कॉन्फरन्साचेर म्हाका दिसता जेन्ना मुख्यमंत्री स्वता सगळ्या प्रोटेस्टरांक मेळिल्ले आसात आणि तांचे जे इश्यूज आसात ते तांचे कडेन चर्चा जाल्ली आसा, हें आसतना तुमी रस्त्यार येवन लोकांक त्रास करता हें चुकीचें आसा. सो आता श्रीकृष्णा कडेन वयता. तेंचे म्हणणे आसा सगळे अरेस्ट जाले, सगळे मुख्यमंत्र्यान तेजेर एक्शन घेता म्हटली तरी आसतना ते म्हणटात तुमी येवन लोकांक त्रास केले. हेजेर तुमचें कशें म्हणणें आसा? सो हांव सिद्धेशान आतां जें आन्सर केलें ते बरे भशेन आयकलें हांवें. आनी तुजो क्वेश्चनूय जो सिद्धेशाक आसलो तोय क्वेश्चनूय हांवें आयकलो आनी म्हाका कळटा तो खंयच्यान क्वेश्चन येता तो. तुवें ताका विचारलें की आजून आमी चड रिएक्शन बीजेपीचें पळोवना, हे कशें येयलें ते म्हाका कळटा की तेजेर हांव एक सविस्तर एक इशू कितें तो म्हाका प्रेजेंट पयलीं करपाचो आसा. हो इशू जो त्या दीस जालो पळय रामा काणकोणकराचेर ब्रुटल अटॅक जालो, हो इशू थंयच्यान सुरवात जाली. आतां रामा काणकोणकर आमचो सोशल एक्टिविस्ट, एक सगळे गोंयकार वळखता असलो एक मनीस. असल्या मनशाचेर कॅपिटल सिटीन डे लायट ते जसो अटॅक जाला त्या अटॅकाची सीसीटीव्ही फुटेज आमी सगळ्या गोंयभर लोकांनी पळयल्ली आसा. कसो अटॅक जालो तो अटॅक पळोवन जे भिल्ले लोक, जे नॉर्मल लोक भिले कितें की आयज रामा काणकोणकर आसा, फाल्यां आपुणूय आसपाक शकता, फाल्यां आनीक कोणूय आसूं शकता, गोंयचो खंयचोय मनीस आसपाक शकता. तेन्ना खंय तरी ह्या प्रोटेस्टाक गोंयभर लोक जॉयन जाले.
आणि त्यांना त्या दिसा मागीर तो जो प्रोटेस्ट असलो पळय गोंयभर तो रामा काणकोणकराच्या ब्रुटल अटॅकाचेर जो प्रोटेस्ट असलो पळय तो फक्त रामा काणकोणकराच्या मर्यादित उरूना तो गोंयभरचो प्रत्येक गोंयकाराचो प्रोटेस्ट जालो. कित्याक जो आमी आतां रिप्लेस करया आमी म्हणया की रामा काणकोणकर नसलो XYZ मनीस असलो गोंयचो कोण आनीक कोणी असलो एक्टिविस्ट न्हू आनीक कोणी तर सादो मनीस सुद्दां असलो जाल्यार म्हाका दिसता अशे रितीन असोच जातलो आनी जशें BJPच्या ट्विटा कडसून आमकां कळ्ळें की 4 लाख लोक आसा हांव तें म्हणपाक सोदता त्या 4 लाख लोकांतलो सुद्दां कोण एकटो असलो जाल्यार सुद्दां ते गोंयकार त्या दीस जे एकवटले आनी जे लिडर्स आनी एक्टिविस्ट जे एकवटले तो अटॅक पळोवन सगळे गोंयकार तशेंच एकठांवतले असले ते त्यांच्या 4 लाखांतलो कोण एकटो असलो सुद्दां जाल्यार. ओके सिद्धेश बाब हो जो ट्वीट आशिल्लो तुमचो तो ट्वीट खूप वादाचो ट्वीट जालो कित्याक खुबशे अशे विरोधकांनी तेजेर आपले रिएक्शन दितना म्हटलें की बीजेपीचो हो खंय तरी एरोगन्स म्हणून जे 4 लाख लोक जे आसात आनी आमी अशे भायर यो सरोंक शकता असो कितें तुमचो तो ट्वीट आशिल्लो सो तो ट्वीट तुमी कसो डिफेंड करतले. सी हांव एक सांगता प्रत्येक एवरी एक्शन हॅज अ रिएक्शन आणि ते रिएक्शन आशिल्लें. आता पहिली गोष्ट एक हांव सांगता की सांगपाक सोदता की त्या दिसा आमी एक मान्य करूया की प्रोटेस्ट करप आंदोलन करप हे डेमोक्रेसीन प्रत्येकाचो अधिकार आसा प्रत्येकाचो रायट आसा हें आमी मान्य करूया. सगळे लोक सगळे एक्टिविस्ट रस्त्यार आयले रामा काणकोणकराचेर हल्लो जालो हो भ्याड्ड हल्लो जालो आणि हाजो आमी निषेध करता भारतीय जनता पक्षाचो निषेध करता आणि ह्या सगळ्या हाका लागून जे नागरीक आसा हे गोंयचे हे एक्टिविस्ट आसा हे रस्त्यार आयले पण जोपर्यंत हे रस्त्यार आयिल्ले थंय हे सगळें हे करपाक प्रोटेस्ट करपाक लागून तोपर्यंत बरोबर आशिल्लें पण जेन्ना ह्यो पॉलिटिकल पार्टीज म्हजो आरोप आसा हो सरळ तुमच्या ह्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव आरोप करता की जेन्ना आम आदमी पार्टी काँग्रेस सारखे हे राजकीय आपली राजकीय पोळी भाजपाक लागून ह्या प्रोटेस्टांत जेन्ना मदीं पडले तेन्ना ह्या प्रोटेस्टाची वाट लागली. ओके श्रीकृष्ण बाब आता त्याने म्हटलंय हो सगळं तुम्ही पॉलिटिसायज करपाक लागून त्या दीस सगळं प्रोटेस्टाचो वापर केलो सो एज अ आप लिडर तू हेजेर कशें कितें रिएक्ट करतलो. हेजेर म्हाका बरोच रिएक्ट करपाक जाय पण त्या पयलीं म्हाका एक पॉयंटूय क्लियर करपाक जाय कित्याक उदयच्या डिस्कशनानूय तेणी म्हटलें आनी आतांय म्हटलें की सगळो इश्यू सॉल्व जाल्लो आसा ऑनरेबल सीएमान तेजेर एक्शन घेतलेलें आसा आनी तो एक्शन घेवपाक रेडी आसलो टायमलायन खंय तरी मिसमॅच करता आनी ट्विस्ट करपाचो हांगा प्रयत्न जाल्लो आसा. म्हाका एक कळपाक जाय आनी हांव सगळ्या गोंयकारांक तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवूय गोंयकारांक विचारपाक सोदता हे सगळी कारवाई जी जाली आनी सीएम सर वचून मागीर हेकाय मेळ्ळे आमच्या रामा काणकोणकराक हॉस्पिटलांत मेळ्ळे आनी जे डिस्कशन जालें एक्टिविस्ट आनी लिडर्सां मदीं सीएम सराचे जे डिस्कशनूय जालें ते डिस्कशन प्रोटेस्टा पयलीं जालें काय मागीर जालें हो म्हाका क्वेश्चन तुमकां विचारपाक जाय आनी हेजेर म्हाका आनीक काय उलोवपाचें ना त्या टायमलायनाचेर कित्याक हो टायमलायन ही संवय ही बीजेपीची संवय जाल्ली आसा की फक्त टायमलायन ट्विस्ट करप फक्त रिएक्शनां ट्विस्ट करप खंयच्यो गजाली फक्त ट्विस्ट करून हाडून प्रेजेंट करप कित्याक तेंच्या कडेन उलोवपी लोक चड आसले तेंचे दिसपी लोक चड आसले आमी तितले खंय तरी आमी जे भुरगे आसले ते खंय तरी दिसन आसले पण आतां आमकांय उलोवपाक कळटा आमकांय दिसपाक कळटा आनी आमकां तुमी जे ट्विस्ट करता पळय गजाली त्यो ट्विस्ट सारके सरळ सोडोवपाकूय त्यो गजाली गाठी सोडोवपाकूय आमकां कळटा आनी त्यो आमी 100% करतले. आतां पॉयंटार येता की तेणी जो आमचेर केलो की खंय तरी राजकीय पोळी भाजपा खातीर पॉलिटिकल कितें तरी हे करपा खातीर आमी त्या दीस खंय इश्यू कितें तरी आमच्या वाटेन करपा खातीर कितें तरी आमी केले अशें तरी स्टेटमेंट हांव वर्ड विसरलो आतां पण हांव एक सांगपाक सोदतां ही बीजेपीचो हो प्रयत्न हो जो ट्विस्ट करपाचें म्हणटा पळय हो तितूंतलोच एक भाग आसा. राजकीय पोळी म्हणटा पळय आमी भाजपाक सोदता हांव एक क्लियर सांगपाक सोदता त्या दीस तर राजकीय पोळी आमकां भाजपाची आसली आमकां सुद्दां काँग्रेसचें नांव घेतलें आनी बाकीच्या पार्ट्यांचें नांव घेतलें. हांव इतलेंच म्हणपाक सोदता की त्या दीस आमकां राजकीय पोळी आमची भाजपाची आसली जाल्यार आमी थंय आमचे स्कार्फ घालून येतले आसले आमचे फ्लॅग घेवन येतले आसले आमचे बॅनर घेवन येतले आसले नाजाल्यार आनीक कितें तरी आमी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट थंय करतले आसले पण त्या दीस खंयचोच पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जावंक ना. हांव परत क्लियर करता. आता श्रीकृष्ण म्हाका तूं सांग की आतां तुमकां तुमचे जो वेन्झी लिडर आशिल्लो ते वेन्झीक थंय बीजेपीचे ऑफिसा कडेन म्हणजे तेंचे बिल्डिंगेन थंय वचपाची गरज कसली आशिल्ली कित्याक लागून म्हणून गेले कितें ते करपाक कितें सोदताले ते. जेन्ना एक खंयचोय प्रोटेस्ट जाता तेन्ना त्या प्रोटेस्टान फक्त एक वेन्झी नासलो त्या प्रोटेस्टान सगळे गोंयकार आसले सगळे लिडर्स आसले. हांव गोंयकार कित्याक म्हणटा तेंच्यांनी लिडरशीप आपले MLA सगळे कितें आसले पळय ते सायडीक काडून दवरले आनी गोंयकार म्हणून त्या दीस ते थंय आसले. जेन्ना गोंयकार म्हणून एक कितें तरी थंय कितें तरी थरता की बाबा हें करया तेन्ना ते सगळे केले वता आनी त्या हितून तेंच्यांनी ते गेले आनी ते थंय तेंच्या बिल्डिंगेच्या ऑफिसा कडेन थंय पावले. आतां कालूय हांवें एक एग्जाम्पल दिल्लें म्हाका दिसता आयज परत दिवचें पडटालें तें म्हाका खरेंच विचित्र दिसता कित्याक
जेन्ना सदांच कालूय हांवें त्या प्रेस कॉन्फरन्साक एक्झाम्पल दिलें, हांव परत सांगता तें परत गोंयकारांक तें एक्झाम्पल दिवपाक सोदता, कित्याक तें ट्विस्टिंग गेम चलता पळय, ट्विस्टिंग गेम खरीच फालतू लेवलाचेर चलता. जेन्ना आमी खंयच्या मॉलान वता, मॉलान जेन्ना वता आनी मॉलान कितलेशेच शोरूम्स आसता, जेन्ना आमी एका मॉलान वता कितें तरी खंयच्या शोरूमान वतले म्हणून आनी त्या मॉलान जेन्ना वता तेन्ना शोरूमान वचनासतना तर तूं भायर येयलो तेन्ना तूं गोंयकार आमी नॉर्मली कितें म्हणटा की आमी त्या शोरूमान गेले म्हणून सांगता, घरा कडेन येवन की आमी त्या मॉलान गेल्ले म्हणून सांगता. हो क्वेश्चन सगळ्या गोंयकारांक म्हाका विचारपाचो आसा, कित्याक जो वेन्झी आनी बाकीचे प्रोटेस्टर आसले ते त्या दिसा तेंच्या ऑफिसान पावकूच ना. आनी जर तांकां दिसता की बाबा ते ऑफिसान पावल्या, तेंच्यांनी आनीक कितें केला, आयज जशें तेंच्यांनी सांगलां की तेंच्यांनी पुलीस कंप्लेंट फायल करतले, तेंच्यांनी अवश्य करची. आमी ते कंप्लेनीक कितें आन्सर करपाक जाय, कितें लिगली कितें करपाक जाय पळय तें करपाक आमी रेडी आसा. मागीर पळोवया ते ट्रेसपासिंगाचें कितें आसा तें. पण हांव तर 100% सांगपाक सोदता खंयचो ट्रेसपास जाल्लो ना. हे फक्त इश्यू डायवर्ट करपा खातीर हो रामा काणकोणकराचेर जो ब्रुटल अटॅक जाला, आमच्या गोंयकाराचेर जो ब्रुटल अटॅक जाला, तो खंय तरी इश्यू डायवर्ट करपा खातीर हेंच्यांनी केल्ल्यो भानगडी. आनी ह्याच भानगडीक आमी उत्तर म्हणून कालच्यान हांगा सगळ्याक तळमळीत टाप आमी ह्याच खातीर की खंयच इश्यू डायवर्ट जावपाक जायना. हो गोंयकारांचेर केल्लो हल्लो आनी हेंच्यांनी गोंयकारांक बीजेपीच्या ऑफिशियल ट्विटा वयल्यान तेंच्यांनी आमच्या गोंयकारांक दिल्ल्यो धमक्यो की 4 लाख लोक आसा, फुडले फावट थिंक ट्वायस, विचार करा. म्हटल्यार कितें, खंय येयल्या, गोंयान आसा आमी, लिगल फ्रेमवर्कान आसा आमी, 4 लाख लोक आसा आमचे, दोन फावटी विचार करा फुडले फावट येतना की कसल्यो गजाली चल्ल्या. ह्यो गजाली खंयच आमी खपोवन घेवपाचे ना. आनी ह्या खातीर आमी हो कालच्यान तळमळून जे सगळ्या लोकां फुड्यान आमी आमचो आवाज दाखयता आनी प्रेझेंट करता पळय तो त्या खातीर, हितून कांयच पॉलिटिकल इंटेन्शन्स ना हितून. ओके, सो आता तो म्हणटा आपूण मॉलान येयल्लो शोरूमान वचोना म्हणटा. बेस्ट उदाहरण अशें दिलें तेणें, आपूण मॉलान येयल्लो शोरूमान वचोना. सो तेजेर कितें रिएक्ट करतलो? पहिली गोष्ट आसा, हांव आतां श्री कृष्णान जशें म्हणलें की पहिली गोष्ट हांव परत एकदां रिपीट करता, हो प्रोटेस्ट जो आशिल्लो जेन्ना हे एक्टिविस्ट करताले किंवा अन्य नागरीक करताले तो पर्यंत ओके आशिल्लो. ते सीएमाक वचून सीएम तांकां टायम दितलो आशिल्लो, सीएमाक वचून ते मेळटले आशिल्ले आनी परत सेम हें जातलें आशिल्लें. तांचे जे हे उलोवणें आशिल्लें ते सीएम आमचे माननीय मुख्यमंत्री आयकतले आशिल्ले. आतां तातूंत जशें म्हणलें की हातूंत आपली राजकीय पोळी भाजपाचो प्रयत्न जालो. आमी जो पर्यंत ते एक्टिविस्ट थंय आशिल्ले आमकां प्रॉब्लम नाशिल्लो. पण हांगा कशें आसा, हांगा ऑपोजिशनाक आनी कांयच मुद्दो ना. सरकार बरें हितून काम करता. जी क्रायम हें करपाचो कप करपाचो जो एक हें आसा तो खंय तरी सरकार पॉझिटिव्हली तातून फुडें सरता. आनी हें तांकां खबर आशिल्लें की बाबा हें खंय ना खंय तरी फाल्यां हाजेर एक्शन जावपाचें आसा. आनी टायमलायन जशें श्री कृष्ण म्हणटा की टायमलायन हें आमचो प्रोटेस्ट जातकीरूच हें जालें. पण आमी एक अशें म्हणपाक शकता की हें जातलें आशिल्लें म्हणून आमी पयलीं थंय वचून प्रोटेस्ट करुया आनी हाजो फायदो आमी घेवया. म्हाका सिद्धेश बाबा एकूच सांग, खंय प्रोटेस्ट चलता, आतां येदो व्हडलो हल्लो, बेश्ट बारीक सारीक इशू काय न्हू तो येदो व्हडलो हल्लो, तितून समज एक पॉलिटिकल लिडर्स वयतात, ते वचोन त्या प्रोटेस्टाक सपोर्ट करतात, जाल्यार हितून ते तुमकां अशें कित्याक दिसता की ते पॉलिटिकल मायलेजूच घेवपाक वयतात? नक्कीच करपाक जाय ना अशें न्ही, नक्कीच करपाक जाय. आतां तुमकां हांव सिरीज ऑफ इव्हेंट्स सांगता. हांवें जें म्हणलें पळय न्ही, आमदार वेन्झी वेगस हाणें आपल्या मतदारसंघान एक कॅन्डल लायट मार्च घेतली आनी त्या भाशणांत तो कितें उलयलो, रामा काणकोणकराचेर हल्लो जाला ताजो आमी निशेध करप. हय बरोबर आसा, निशेध करपाकूच जाय, सगळ्यांनी करपाक जाय. आनी फुडें तो कितें उलयलो की आमी सगळ्यांनी एक जावपाक जाय आनी 27 बीजेपीक घरा धाडपाक जाय. म्हणल्यार रामा काणकोणकराचेर जो हल्लो जाला तो सायडीकूच उरलो. तुम्ही मुद्दम तो व्हिडिओ काढून पळया. आनी हांव तो व्हिडिओ हांवें पळयला, हांवें अख्खो व्हिडिओ तो ताजें भाशण पळयलां म्हणून हांव हें सांगता की पयलीं ताणें म्हणलें की रामा काणकोणकराचेर हल्लो जालो, असो हल्ले आमी परत खपोवन घेवचे ना, खंयच्याच भुरग्याचेर हल्लो जावपाक आमच्या भुरग्यांचेर अशें फुडें हल्ले जातले. आनी हें सगळें करता आसतना तो फुडें हें 5 मिनटां उलयलो, पूण फुडें 15 मिनटां तो कितें उलयलो, 2027 तुमी आमच्या बरोबर रावपाक जाय, आमी एक रावपाक जाय आनी आमी भारतीय जनता पक्षाक घरा धाडपाक जाय. सो सिद्धेश बाब म्हणटा तेजेर तुमी भारतीय जनता पक्षाक घरा धाडपा खातीर हो जो हल्लो आसा तो तेजो वापर करून घेतात. आतां एका हेजेर म्हाका तुजे कडल्यान 2 मिनटां जाय, कित्याक तेणी खूब कितें पॉयंट्स मांडलेले आसा आनी म्हाका तेजेर प्रत्येक पॉयंटाचेर म्हाका ताका आन्सरूय करपाक जाय. पयलीं म्हटल्यार तेणी अशें म्हटलां की
प्रोटेस्टाक एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट करी तोपर्यंत खंय बरें असले, मागीर खंय लिडर जॉईन जाले खंय तेन्ना खंय तरी पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक येयला अशें ताका दिसता. खंय म्हाका तुमच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयकारांक विचारपाक जाय, बीजेपीच्या लिडर्सांक जेन्ना ते ओपोजिशन असले तेन्ना तुम्ही खंयच प्रोटेस्टाक पळोवंक ना? फक्त एक्टिविस्टांनीच केले प्रोटेस्ट, लोकांनीच केले प्रोटेस्ट. हेंचे खंयचेच लिडर, हेंचे खंयचेच मंत्री जे आतां मंत्री आसा, आमचे चीफ मिनिस्टरूय जावन गेले हेच्या पयलीं, तांकां तुम्ही खंयच्याच प्रोटेस्टाक पळोवंक ना पयल्या मरे. सो तेंच्यांनी तेन्ना जेन्ना येताले प्रोटेस्टाक व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली केल्ल्यो, तेंच्या क्रायमाचेर येता आसलो, पण तो मुद्दो हांगा येतो ना म्हणून ते उलयना. कित्याक सगळ्यांचेर जे प्रोटेस्ट केल्ले पळय तेंच्याच घरा तेंच्याच कॅबिनेटान येवन बसलेले आसा. सो म्हाका तेजेर चड उलोवपाक जाय, मुद्दो आमकां डायवर्ट करपाची संवय ना. मुद्दो आसा रामा काणकोणकराच्या ब्रुटल अटॅकाचो, म्हणून हांव तेजेरूच रावता, तेजेर उलयना. फुडले फावट केन्ना सिद्धेश उलयलो तेजेर ते फुडले फावट उलोवया. आतां त्या पॉयंटाचेर येता की आमकां प्रोटेस्टाक कित्याक देंवचें पडटा, गोंयकारांक येदो व्हडलो प्रोटेस्ट करपाची गरज कित्याक पडली. काल हांवें प्रेसान तेजेरूय आन्सर दिला. प्रोटेस्ट करपाची गरज पडली कित्याक सेम जी टोळी आतां धरल्या, तो म्हणटा पळय सगळ्यांक अरेस्ट केले, सेम जी टोळी धरल्या, जी गँग धरल्या, जे भुरगे धरल्या, ते गँग ना म्हणटा पण जे भुरगे धरल्या तेच फाटल्या दिसांनी एक वर्सभर पयलीं मांद्रेच्या सरपंचाक जेन्ना असोच ब्रुटल अटॅक जाल्लो, त्या अटॅकानूय ते असले, तेन्नाय तांकां धरलेले. पण जर तांकां तेन्ना धरलेले आनी तेंचेर सारकी कारवाई जाल्ली जाल्यार ते परत भायर सुटून हे आमच्या रामा काणकोणकराचेर नाल्यार XYZ आनी खंयसरूय अटॅक जे करूं शकताले. आनी जो केलो तो कसो केलो, कित्याक त्या फावटी आमी गोंयकारांनी तेजेर लक्ष दिवंक ना. ती चूक फाटले फावट आमी केली, ती चूक फाटले फावट आमी जी केली पळय हे फावट जावपाक जायना. कित्याक आमकां देर इज नो थर्ड अटेम्प्ट, आमकां तसलें करपाचें ना. म्हणून आमी सगळे गोंयकार म्हणून त्या प्रोटेस्टाक देंवल्ले. कित्याक आमकां ते बंद करपाक जाय, सारकी शिक्षा जावपाक जाय, आनी असले करपाचे डेरिंग खंयच्याच गोंयकाराक त्रास जाल्ले आमकां फुडल्या फावट नाका. आतां तेणी जो तिसरो पॉयंट मारलो त्या पॉयंटाचेर येता हांव. आमच्या ऑनरेबल MLA बाणावलेच्या MLA वेंझी वेगसान आनी बाकीच्या आमच्या लिडर्सांनी एक कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट, तो आमच्या पॉलिटिकल पार्टीचो इव्हेंट आसलो, तो कॅन्डल लायट आमच्या वेंझीन कॉल आउट केल्लो. तें तुका सांगता. त्या एका तेणी भाशण दिताना हे म्हटले की 27 आमकां सगळें एक जावपाची गरज आसा आनी बीजेपीक घरा धाडपाची गरज आसा. कित्याक 100% घरा धाडपाची गरज आसा. कित्याक हे पॉलिटिकल स्टेटमेंट न्हू, हो प्रत्येक गोंयकाराच्या मनांतलो आवाज. कित्याक बिकॉज तुमचे कडेन क्रायम रेट कंट्रोल जायना. ओके सिद्धेश बाबा, एक सांग म्हाका, बीजेपी एक वेळार शांत पार्टी अशे सगळे लोक म्हणटाले, जे कितें बोवाळ चलता तो बीजेपीची दुसरी पार्टी बोवाळ करपी सगळे मस्ती लोक अशे तुम्ही त्या वेळार प्रचारूय केल्लो की बीजेपी एक शांत पार्टी म्हणून. पूण काल तुमचो यूथ प्रेसिडेंटान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. त्या प्रेस कॉन्फरन्साक खंय तरी तेणे एक ओपनली अशी प्रेसा मुखार एक धमकी दिली असो तुमचेर आरोप जाता. सो ते तुमी कशें पळयता? आतां हांव हाजेर एक सांगपाक सोदतां. पयलीं म्हणल्यार श्री कृष्णान उदोशें म्हणलें की जे प्रोटेस्ट जो आसा तो तांणी पॉलिटिकल पार्टी म्हणून मिटींग आपयल्ली तांच्या मान्य आमदारान. आणि मिटींग न्हू, कॅन्डल लायट वॉट एवर कॅन्डल लायट मार्च. आता जेन्ना कॅन्डल लायट मार्च तुम्ही एक एक्टिविस्टाचेर हल्लो जाला म्हणून आपयता आनी लोकांक थंय सगळे एकत्रीत करता आनी परत लोकांक थंय तुमी फुसूय लायता की म्हणजे लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करता. हे पॉलिटिकल फायदो घेवप की ना हे लोकांनी ठरवपाची गरज आसा, पयली गोष्ट. दुसरो ताणें म्हणलें कितें, थंय त्यांचा आमदार बाब वेंझी वेगस बीजेपी ऑफिसान वचूच ना. इट इज ऑन कॅमेरा रिकॉर्ड जाल्लें आसा. तो थंय एकटोच, ताजे बरोबर आनी एक 7-8 जाण तांच्याच पार्टीचे कोण तरी आसतले, पूण हो चलत थंय 3ऱ्या फ्लोरार गेला. आनी थंय कशें आसलें, आमचे थंय लिडर्स कोण भितर नाशिल्ले, थंय भुरगे आनी बायलां कोण आशिल्लीं आमचे स्टाफ ते थंय आशिल्ले. आनी थंय तांणी दारां बंद केलीं. फाल्यां थंय तांकां कितें जालें ताची जबाबदारी कोण घेतलो आशिल्लो? आज थंय ट्रेसपासिंग जालें, थंय दाराचेर मारप, मुठ्यो मारप जालें, दारां धडोवप जालें. हें कोणूय आसल्यार भितलोच न्ही. आनी दुसरें म्हणल्यार थंय वचून तुमी भिवकूट, तुमी हें तुमी तें, हें प्रोवोक करपाचें जें काम आसा. प्रोटेस्ट उरलो वेगळीच कडेन. हांगा थंय वचून आमी प्रोटेस्ट केल्या. आतां जशें शिक्षणान म्हणलें की आमी प्रोटेस्ट केल्या, आमी खुबशे प्रोटेस्ट केल्या, पूण आमी लोकांक केन्ना त्रास करूं ना. आज हांव नांवां घेता, आमी नॅशनल हायवेचो प्रोटेस्ट केलो मांडवी ब्रिजार, पूण दुसरो ब्रिज चालू आशिल्लो, ट्रॅफिक सुरळीत चालू आशिल्लें.
म्हणून तेन्ना कोणाक त्रास जावना. आमी खुबशे इश्यूचेर अशेच प्रोटेस्ट केल्ले आसा, लोकां मदीं आमी रावल्ले आसा, पूण ते केन्नाच आमी भारतीय जनता पक्षाचो झेंडो घेवन आमी सोशल प्रोटेस्टान केन्ना वचूना. आमच्या कार्यकर्त्यांनी सदांच अशे जे प्रश्न आसा ते एक ह्या गोंयचो नागरीक म्हणून आमी थंय प्रोटेस्ट केल्लो आसा. तिसरी गोष्ट आसा, आमी जेन्ना ह्या सगळ्या हितूंतल्यान आमी पळयतात की जेन्ना एक मुख्यमंत्री ह्या हेका एड्रेस केला, ऑलरेडी एड्रेस केला. हांव कितें म्हणटा की जशें उदय म्हणलें की हांवें म्हणलें की सॉल्व जालो म्हणून, हांवें केन्नाच म्हणून सॉल्व जालो म्हणून. हांवें इतलेंच म्हणलां की गुन्हेगारांक एक्यूज जे आसा तांकां अरेस्ट केल्लो आसा, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी पुलीस सारकी इन्व्हेस्टिगेशन करता. आनी जेन्ना पुलिसाचो टायम ते इन्व्हेस्टिगेट करपाक टायम तांचो आशिल्लो तेन्ना हे रस्त्यार येवन प्रोटेस्ट करून ते इन्व्हेस्टिगेशन खंय तरी पार घालपाचो प्रयत्न ह्या राजकीय पक्षांनी केलो असो म्हाजो आरोप आसा. हें म्हाका अशें दिसता. सो तुम्ही म्हणटात पयर जो प्रोटेस्ट केलो तेजे लोकांक त्रास जाले म्हणटा. लोकांक त्रास जाले ते जालेच, लोकांक खूब त्रास जाले, कारण आमी व्हिडिओ सुद्दां पळयल्ले आसा, खूब जाणांनी रिएक्शनूय दिल्लें आसा. पूण दुसरी सायडूय ताजी आसा की जेन्ना खऱ्या अर्थान पुलीस ऑन फिल्ड ह्या गुन्हेगारांक धरपाक इन्व्हेस्टिगेट करपाक जेन्ना चालू आशिल्लें तेन्ना हो प्रोटेस्ट जालो आनी सगळो पुलीस फोर्स जो आसा तो थंय वळोवचो पडलो. आनी हेंच म्हाका दिसता की हेंच करपाक लागून हांवें प्रोटेस्ट केला काय. आनी आतां ते कितें म्हणटा, तांचो आमदारूच म्हणटा, तो व्हिडिओ आसत जाल्यार तुमी पळयात, तांचो आमदार कितें म्हणटा, वेंजी वेगस हांणी 6 जाणांक अरेस्ट केला, मागीर तांचो जो सूत्रधार आसा ताका अरेस्ट केला आनी ही केस सोंपोवपाक पळयता. म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें, म्हळ्यार तुमकां पुलिसाचेर विश्वास ना, तुमकां गव्हर्मेंटाचेर विश्वास ना. ज्या मुख्यमंत्र्याक तुम्ही वचून मेळटा आनी ताजे कडल्यान एश्युरन्स घेता आनी जशें तुमकां एश्युरन्स दिला तसो स्विफ्ट एक्शन ताजेर जाता, ताच्या नंतर सुद्दां तुम्ही लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न. फाल्यां मीटिंग पयली जाली, म्हाजो स्ट्रेट मीटिंग पयली जाली काय प्रोटेस्ट पयली जालो? म्हाका सांगपाक दी न्ही. फाल्यां जर प्रोटेस्ट सुद्दां जावनाशिल्लो आनी 5 एक्टिविस्ट वचून मुख्यमंत्र्याकडे निवेदन दिलें जाल्यार मुख्यमंत्री त्या तातूंत तांकां एंटरटेन करतलो. फाटले मांद्र्या जे जाले, मांद्र्याच्या सरपंचाक जो हे केल्लो ब्रुटल अटॅक सेम टायप जाल्लो, तेजेर कितें जालें ते सांगू शकता तूं? ते नक्कीच न्ही, मुख्यमंत्र्यांनी ताजेर एक्शन घेतिल्लें. कितें जालें, कसली एक्शन घेतली? एक्शन जर घेतली जाल्यार त्याच भुरगे आतां ह्या केसीन कशे सापडले? जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसता तेन्ना आमी ताजेर उलोवप हें बरोबर नसता. खंयचें इन्व्हेस्टिगेशन? मांद्र्याच्या सरपंचाक मारलेलं ते म्हणटा. त्याच जे तुमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा पळय, त्याच इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतना तेंच्यानी दुसऱ्याक मारलो. सो आनीक तिसऱ्याक मारसो रावया आमी? हो सिंपल क्वेश्चन. सो मिसगायड करपाच्यो भाशा म्हाज्या फुड्यान तरी हांव कोणाचो खपोवन घेवचो ना आनी हांव आयकोनूय घेवचो ना. ताका पलट उरतना म्हाज्या कडल्यान सिद्धेश मेळटले सो असल्यो गजाली हांगा करच्यो न्हू, मिसगायड करचें न्हू. प्रोटेस्ट जाला म्हणून प्रोटेस्ट जाला म्हणून सीएम रेडी जाला सगळ्यांक मेळपाक आनी तोपर्यंत पयलीं सुद्दां मुख्यमंत्र्याकडे जे डेलिगेशन गेल्ले आसा, जे लोक गेल्ले आसा, तांचे जे प्रॉब्लेम्स आसात ते सारखे सॉल्व जाल्ले आसा, तांचे आन्सर जाल्ले आसा. सॉल्व जावंक ना तशें जाल्यार क्रायमाचे सॉल्व जावंक ना. क्रायमाना म्हाका आनी एक मिनिट दी. क्रायमाचे सॉल्व जावंक ना कित्याक मांद्रेच्या सरपंच परत केस काडटा ती वचून तूं स्टडी कर. मे बी तुका खबर नासतली ती स्टडी कर आनी फुडले फावट परत आमी तेजेर उलोवया. कित्याक जावंक ना सॉल्व म्हणून हें करचें पडटा. आनी जर मनीसपण असले न्हू, सीएमाचे जर बीजेपी गव्हर्मेंटाक बीजेपीक नांवूच घेयना, सरकाराक आमच्या गोंयच्या सरकाराक मनीसपण असले, सीएमाक तर खरेंच मनांतल्यान असले जाल्यार त्या दीस तो अटॅक जाला, तेच्या पयलीं अटॅक जाला त्या सांजचो रामा काणकोणकरांची चौकशी करपाक वयतालो. एक्टिविस्टांनी आनी लिडर्सांनी ज्या पर्यंत तुम्ही जशें म्हणटा पळय न्ही, हे जे धमकी दिवपाचे जे तुम्ही म्हणटा पळय न्ही, आमी धमकी दिवना. आता टॉपिक दुसरोच चालू आसा सिद्धेश, टॉपिक दुसरोच चालू आसा, टॉपिक दुसरोच चालू आसा. तू डायवर्ट करू नाका, तुका आतां पॉइंटरूच दवरता. हांव तुका लिंक धमकेचेर येता, धमकेचेर येता. हांव लिंक सांग, आनी कितें विचारलें तेजेर आन्सर लिंक आयकूनच घेवपाचो ना. ज्या तरेन काही गोष्टी अश्यो आसता ज्या तरेन थोडो टायम लागता इन्व्हेस्टिगेशनाक. दुसऱ्याक मारी सर ना दुसरो अटॅक त्याच भुरग्यान दुसरो अटॅक केलो मरे, कितलो टाइम तर तिसरो जावनी न्ही, तेजे जावंक ना म्हणटा तूं, तेजे जावंक ना म्हणटा. पुलीस जे आसा, पुलीस डिपार्टमेंट आर व्हेरी केपेबल, ते इन्व्हेस्टिगेशन करता. आणि माननीय मुख्यमंत्री जे आमचे होम मिनिस्टर आसात
तांचो सुद्धा लक्ष बारकाईन हाजेर आसा. पण श्रीकृष्णा म्हणटा की त्याच भुरग्यांनी जे मांद्रेचो अटॅक केलो त्याच भुरगे आयज परत एकदा दुसरे क्रायमान सापडल्यात. सो तेंचेर खंय तरी कारवाय जावपाक जाय आनी कडक जावपाक जाय. नक्कीच जावपाक जाय आनी ती जातली. जेन्ना हे इन्व्हेस्टिगेशन फुडें वतलें आनी खुबश्यो गोष्टी आनी फुडें येतल्यो तेन्ना नक्कीच ताजेर कारवाय जातली अशें म्हाका दिसता. सो हांव हेजेर आनी उलोवपाक सोदता. तेणी अशें म्हटलें की खंय तरी तेंच्या पुलिसांक खंय तरी बिजी दवरले तो प्रोटेस्ट करून कित्याक आमकां मे बी जाय आसले खंय तेजे वचून डायवर्ट करपाक. हेजेर म्हाका क्लियर आन्सर करपाक जाय कित्याक ते खपोवन हे हांगा फालतूगिरी हांगा खपोवन घेवपाक हांव बसूच ना अशें तो म्हणटा पळय. तेन्ना हांव विचारपाक सोदता की जेन्ना पुलीस तुमचे कडेन इतलेच जाण पुलीस आसा गोंयभरान, होम डिपार्टमेंटा कडेन इतलेच पुलीस आसा की ते हांगाच करतले आनी तीच टीम थंय येतली, दुसऱ्यो टिमी ना तुमचे कडेन. जर आसा जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन सायड बाय सायड चलपाक शकता. ते कित्याक चालू नसले तर तुमचे आनी सगळं हाडून ते प्रोटेस्टाच्याच माथ्यार मारता की ना प्रोटेस्ट जालो म्हणून तांकां टायम मेळना. एसपीच्या तोंडांसून आमी ते दीस आयकले. सो एसपीक धाडपाचो न्हू ते दीस तुमी डीजीपीक धाडपाचो नाल्यार तेच्या लेवलार आनी कोणाक धाडपाक. सिद्धेश भाऊ आमचे कडेन हांगा टायम खूब कमी आसा. हे आन्सर करपाक जाय. ही कन्फ्युजन जी क्रिएट करता पळय न्ही आतां प्लेस ऑफ क्रायम कितें आसा पणजे आसा. ओके आता ते ज्युरिडिक्शन कोणाक पडटा पणजे पुलीस स्टेशन. तुम्ही प्रोटेस्ट खंय करता पणजे सिटीन करता. सो तो लोड हो पुलीस डिपार्टमेंटाचेर येतलोच न्ही. एसपीच्या वयर कोण आसा तो येवपाक जाय आसलो त्या दिसा. पूण तुम्ही तशें एसपीच्या वयर आसा डीजीपी पळय त्या दिसा गव्हर्नराक एंटरटेन करपाक जाय. आन्सर थंय मेळ्ळें आमकां म्हणून सांगता तुका हांव सिद्धेश. श्रीकृष्ण बाब मास्तर सिद्धेश बाब हे सगळे चित्र पळोवपाक गेले जाल्यार खंय तरी सगळे लोक हे मान्य करतात की गोंयान खंय तरी लॉ अँड ऑर्डर जे सिच्युएशन आसा ते खंय तरी कॉलॅप्स जालशें दिसना. हे म्हाका लास्ट 1 मिनटान तुका तुजें उत्तर जाय कित्याक टायम खूब कमी आसा. आज पर्यंत जे क्रायम्स जे आज पर्यंत गोंयान जाल्ले आसा ताचेर पुलीस डिपार्टमेंट आनी आमच्या होम मिनिस्ट्रीन आमच्या सरकारान बेगिनांतल्या बेगीन एक्शन घेतिल्ली आसा. आतां थोडे कशें आसा की इन्व्हेस्टिगेशनाक टायम लागता किंवा ते अन्य काही हे आसता. सो त्या हेतूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की क्रायम जे हे आसा सीन आसा गोंयचो तो हँडल करपाक गव्हर्मेंट जे आसा ते बरे हितून पॉझिटिव्हली काम करता आणि जे गुंडागर्दी जी आसा ती नक्कीच ताका कर्ब जातली अशें म्हाका दिसता. श्रीकृष्ण बाब तूं सांग म्हाका 1 मिनटान सांग हे कितें म्हटलें तें तुका मान्य आसा. म्हाकाच म्हणना हांव सगळ्या बाकीच्या ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी तशेंच प्रत्येक गोंयकार आनी प्रत्येक एक्टिविस्टाक जर हो क्वेश्चन विचारलेलो तेंचे आन्सर जे हांव दिता तेच आसतले. आमकां विश्वास ना आमचो स्टेट ऑफ अफेर्स लॉ अँड ऑर्डर फेलियर आसा. तो जर फेलियर नासलो जाल्यार कॅपिटल सिटीन डे लायट ह्या परिस्थितीन त्या एका भुरग्याचेर रामा काणकोणचो अटॅक जावचो नासलो. जालो म्हटल्यार फेलियर. आनी खंयच्या परिस्थितीन जालो जर काळोखान जाल्लो हे जाल्लो ते जालो जाल्यार म्हणपा तरी शकता आसले की अशें कोण करता तांकां भंय तरी आसा. हांगा भंय सुद्दां ना कित्याक आमी त्या सीसीटीव्हीन पळयल्ले आसा. सीसीटीव्ही थँकफुली तो सीसीटीव्ही आमकां सगळ्यांच्या फुड्यान येयलो. त्या सीसीटीव्ही कोणी मास्क सुद्दां घातलेले आमकां दिसना. तो काडटा व्हिडिओ. सो ह्या हितून आमकां दिसता की भंय उरलेलो ना जे अशें कोण करपाक सो तांकां भंय उरलेलो ना. आनी इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. आतां तेंच्यांनी सोदचें की तेंच्यांनी आपल्या पार्टीन सोदचें ना जाल्यार आनी भायर सोदचें कितें करचें आनी मातशे बरे लिडर हाडचे सो दॅट आमचे क्रायम रेट खंय तरी सारकी जाता टील 27 उपरांत तांकां म्हाका दिसना चान्स आसतलो हे करपाक. सो हे आशिल्ले आमचे टेबल टॉक कार्यावळ. हितून आमी तुमचे मुखार खुबशे अशे इश्यूज आनी खुबशे अशे आम आदमी पक्षाचे तशेंच बीजेपी पक्षाचे जे आपली जे कितें मतां आसात ती मांडपाचो आनी तेंचे विचार जे आसात ते आमी तुमचे मेरेन हाडपाचो प्रयत्न केलो. आशा करता की ही जी कार्यावळ आसा ती तुमकां आवडली आसतली. तुमी टायम काडून येयले म्हणून श्रीकृष्णा बाबू तुमकां देव बरें करूं. तशेंच सिद्धेश बाब तुमकांय बी देव बरें करूं. ही कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.